जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुकाच महिमा तुका harga foto निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून कोताव आमी गायन प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू पुण्याचो हूत तुका पोसून उरता आख्खी पृथ्वी तुजी कितें आसता सगळीं रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्या चंद्रे आनी तारा समोर उस्वार फाकून broken कोता रसो तूच महान सूर्या मी पोजोल तुझो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू 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 आमच्या प्रभू जेसू आमचे मुखार तूं आसाय सुर्या चोंद्रीम आनी सगळीं तारां तुका नमान करतना ह्या वेळार आमी तुका आमचे मुखार आयलाय आमचे मदेकात तूं आसाय तुजी आसने घेवन सायबा तूं आमकां ह्या वेळार दर्शन दिताय देखून सगळ्या काळजान सगळ्या मोगान आनी सगळ्या आमचे जिणेन तुका सायबा ह्या वेळार आमी हांगासर एकठांय जावन मान आनी भोवमान दिता आमी सायबा तुजी रोचना ह्या वेळार आमच्या मुखार तूं आसाय तुका सायबा उदीक आनी उदीक आमी तुजे आसने बगूंक आमचे मुखार तूं हाजीर जालाय सगळे विनम्र काळजान आमचे हात जोडून खालतीकायेन पोरनिपात आनी नमस्कार आमी तुका करता सायबा वी bow humbly before you, O Lord, and we adore you because of your sacramental presence in this body of Christ. We bow our heads in adoration to you, O Christ. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता
तुका आमी करता सुम्या, आमचो मोग तुका आमी दिता. खिरीत भाशेन आमचे मुखार तूं आसाय देखून ओ विस्वाशी वेळ तुवें आमकां दिलोय देखून आमी तुका दिनवाशी सोम्या. आमच्या गोंयांत आनी आमचे सूर भोंवती ह्या वेळार रेड अलर्ट आसा. पावसाचो आमकां सायबा दुपोट पावस पडटा. जायती आमची भावां भयणां भिवन आपल्या घरांतलीं भायर सरल्यात. वाळपय, उसगांव, पेरने ह्या वाठारांत सायबा लोक आकांताक सांपडलेलो आसा. ह्या वेळार तांचे पासत मागूंक, तांची सुरक्षा उरूंक, तांकां सांबाळ म्हूण तुजे मुखार आमी आयल्या. दोनी तूं आमचो देव, तूं आमचो राखोणदार, तूं आमचो सायबा. आमच्या जिविताचेर आनी जिणेचेर तुका सायबा हक्क आसा. सगल्यांक आमकां राख ह्या वेळार. सगल्यांक आमच्या भावा भयणांक बरे तरेन हो एक तास, एक वर तुज्याच मजतीन आमी सारूंक आमकां तूं बोर दी. पावसाचो आवर आमची सायबा पडटा, तरी पूण तूं आमकां राखताय सायबा. जायती आमची भावा भयणां झाडां पेडांनी आसरो घेवन आसात. जनावरां, मोनजात्यो खंय ना खंय आसरो सोदीत आसात. आमकां तुवें घर दिलाय आनी आमी ह्या वेळार देव मंदिरांत आसा. तुजें दर्शन घेवंक आमी आयला. आर्गां तुका सोम्या ह्या खिरीत वेळा खातीर. दिनवासांव तुका दोनया. आमकां तुवें तुज्या मोगान सांबाळली देखून. आमच्या मोगा खातीर आमच्या हुस्क्यान भरलेलो दोनी आमचे मुखार आसा. तुजें बरेपण नियाळूंक, तुजी कर्तुत्व आमचे जिणेंत तूं करताय देखून तुका दिनवास. तुझी बरेपणां सोम्या, तुजे उपकार ह्या वेळार आमी आठवयता, कित्याक आमकां सगळ्या वायटांतलो तूं निवारताय.
तुझे उपकार कशे म्हूण आमी मेजतले हांव दुनिया. आमचो देव तूं आमकां सगल्यांक सोरपा परी चतूर जावं आनी पारव्या परी सादें जावं तूं आपयताय देखून तुजे उपकार हे वेळार आमी आठयता. तुजी Kushinia telia tu sofu nirmo kosomul bestelia tu ci podvi moj Kushinia telia tu cię upkar dunia Koshe baruj telia Surkani sonsa Uswarachi mudya Dashura dani Tuenamka dila Sasnacha sasna Gaitau tuji moima Tuji bore pona Oi sobia tuji bore pona Kushiria Kushirami miartelia Tuzot ogonit mo Kosomurami संवसारान मेजतेल्या तुझी पदवी आमची वय सोम्या आमच्यान पडूंक जायना सोम्या ती तुझ्या उपकारान सोम्या सदांकाळ आमी सदांकाळ आसतल्या सोम्या तूं आमचो रोजना आमी तुज्यो रोजना तूं आमचो तुझी बरेपणान याडूक आमकां आदार दी सोम्या आमचो तूं मोग करताय सोम्या
आमकां तूं सुरक्षीत सांबाळटाय सोम्या. आमचे दोळे उगड सोम्या. उपकारी काळजान तुका आमी सोम्या. ओय सोम्या, तुझ्या उपकारान आमी आसाव. सगलो आमचो वावर कुशीन धरून एवढा तुझे मुखार आमी आसाव. तूं सोम्या दोर घडयेक आमकां राखले. वचात हांव तुमकां पाठयता. संवसारांत सुर्गीचें राज विस्तारूंक हांव तुमकां पाठयता. लांगडा मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां पाठयता. चतूर तुमी जायात आनी साद्या काळजान म्हशी बरी खबर परगटात. किती व्हडली शिकवण सोम्या आमकां. May we understand what you say, Lord. Difficult for us because our pride comes in the way. Our ego festers us from doing things which we should do in all humility. Sometimes we don't realize what a command you have given us to be like a sheep among the wolves. Impossible sometimes, Lord, but with you and you by our side, it's possible, Lord, to be humble, to be shrewd as the snake, to be vigilant, yet in all humility to understand that it is you who lead us. Lead us, Lord. May we understand the gracefulness, may we understand the absolute faithfulness that you show towards us. Thank you, Lord, for this moment. Thank you, Lord, for every second that you are with us. Thank you, Lord, for protecting us. It is in your protection that we rely on. Thank you, Lord, for keeping us safe. At the same time, we pray for those who are in danger, those whose houses are washed away, whose homes are destroyed, those who are seeking refuge because of the floods. Be with them, Lord. तुझी बोरे पोना कोशिलिया तेल्या तुझा ओगो ritmo kosomo mistelia Let us thank the Lord at this moment. आमचे विचार, आमच्या मनात असलेले उपकार, आमचे दिनवास, आमकां जे कितें सोम्या सोबे मेळ्ळा
ते आमी आमच्या उतरांनी त्याच देवाक दिनवासुया. जेजू सवे आमकां बरेपण मेळ्ळा, ताचो मोग आमकां अणभव मेवला. ताणें आमकां सुरक्षीत सांबाळल्या, ताका आमी ह्या वेळार दिनवासुया. ह्या वेळार थोडो वेळ उगी रावया. सुम्याचे आसणे आमचे मदें आसा, ताका आमी दिनवासुया. घडयेक एक एक घडयेक खातीर देवाक अर्घ आमी दिवया. आमचे मदें कोणाकूय दिसता वेळार देवाक अर्घ दिवंक जाय, व्हडल्या ताळ्यान जेजू आमचे मुखार आसा, व्हडल्या ताळ्यान ताका आमी दिनवास आनी अर्घ दिवया. Asrodi Deva Lipoi Makagal Duja Patya Sauli Asrodi Deva Lipoi Makagal Duja Patya Sauli Mozo Bonfoso Tuce Ruzbadeta Dusman Vero Galta Tena Vartai Makataroka Asrodi Deva Lipoi Makagaluk Tuja Patya Sauli Asrodi Deva Lipoi Makagaluk Tuja Patya Sauli. Thank you, Jesus, for keeping us safe today, for taking us out wherever we had to go and bringing us safe. Thank you for being a strong and powerful God. We know that your power is greater than the power of the storm. Help us to focus on your power and not on the storm that is around us. Lord, I especially pray for those people who are stranded in different parts of Goa.
in places where the bridges are blocked. Pray for people who do not have houses, who struggle to find place to sleep in the market, who do not have clothes, who do not have shoes. I pray for people who are injured, who cannot get to the hospital safely in this rain. Lord, I place all of them before you in your care. I pray for the houses that are too weak, that will not sustain the storm. Lord, you be the shelter to those people living in those houses. Help us to be generous and help whenever we can. Lord, let us all find refuge in you, in your power, in your promise to keep us safe and to be with us even when we do not feel safe. Help us not to forget that you are in our boat, that you are with us, and that you will get us out of the storm safely. Asrodi Deva Lipoi Makagalu Dusha Patya Sami Asrodi Deva Lipoi Makagalu Dusha Patya Sami Bo Mata Dusha Naha तुझे काके ये माका आवोय जोशी आपल्या तात्या पर्वत आपल्या येत्यायदा आसरोदी देवा लिपोय माका घालू तुझ्या पात्यासावे Asrodi Deva Lipoy Makagalu Tuja Bhatyasari. गो मोगालचेचो तुका हांव मार्गान दिनवास दिता. आयज हांव सुरक्षीत आहा, म्हजी फामील सुरक्षीत आहा. पूण केन्ना कितें घडो तें सांगूंक जायना. कितलेय काडूकान म्हजो विस्वास तुजेर तीर आसून दी. कितलोय भिरांकूळ वेळान म्हजो भावा तुजेर तीर आसून दी. कितलोय व्हडलो आकांत म्हजेर आयलो जाल्यार तुजेर पातयेवन तो फुडो करूंक म्हाका धीर आनी बोट दी. बो मोगालचेचो हे आयच्या दिसाक आनी घोडये फाल्यांच्या दिसाक जायते जाणांक हे भावार्थाची, हे विस्वासाची, ही थिरायेची आनी ही गोडसाणीची गरज आसतली. आयज भोव करून हांव आमच्या त्या भावा भयणाक पासत मागता जांकां देवाचेर विस्वास ना, जीं आपणाच्या जिविताक भियेतात, आकांतात. मोगाला जेजू, आमचे उद्देशी
तांकां हो विस्वास मेळोशी आमकां कर. आमच्या आदारा वरवीं तूं तांकां पावतली. आमच्या आदारा वरवीं तांकां खुशालकाय मेवतली. आमच्या आदारा वरवीं तांकां आसरो मेळटलो. हें सगळें कोत्तोलें जाल्यार आमकां मागणेची गरज आनी बरें करण्याची गरज. त्याग करून मागणें करून दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक आनी तांकां आसरो दिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. Asrodi Deva, Lipoy magagalo tuja pagdasawi. Asrodi Deva, Lipoy magagalo tuja pagdasawi. Tir maga tuje viswas, Surico takaruka, Nirminaka moso viswas, Ailer mochiraka. Asrodi Deva, Lipoy magagalo tuja pagdasawi. Asrodi Deva, Lipoy magagalo tuja pagdasawi. देवाची उतर आमच्या पावलांक उसवार. देवाचें उतर आमकां वाट चुकलेल्यांक मार्गदर्शन, काडूकांत आसलेल्यांक आमकां उसवाड. जेजू ह्याच उतरा वरवीं आमकां परचोड आयताय. ह्याच उतरा वरवीं आमचें मार्गदर्शन तूं करताय. उतरा वरवीं आमी सांडलेलीं परतून तुजेशी येवंक पावता. चितान ह्या वेळार देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. Coming persecutions. See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of them, for they will hand you over to councils and flog you in the synagogues, and you will be dragged before governors and kings because of me, as a testimony to them and the Gentiles. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you at that time. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all because of my name. But the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I tell you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. लांगड्या मदें मेंढरे कशें तुमी जायात. हांव तुमकां पाठयतां. सोरपा परी चतूर, पारव्या परी सादे जायात.
कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें उलोवचें हाची धास्ती तुमी काडिनाकात. कित्याक तुमी कितें उलयतल्यात तें म्हजो सर्गीचो बाप पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां बोड दितलो. बोरवोशाची उतरां. देवाचो पूत सर्गीच्या राज्यान येसोर तुमकां केन्नाच सांडचे नात. देवाचें राज पुरगुटूंक तुमकां न्यायसुबेंत व्हरतले, नितीदारा मुखार व्हरतले, मोशा नांवा खातीर तुमकां धुमाडो दितली. मोशी खातीर कोश्ट दोग सुसूंक तुमी तयार रावात. ओकमान बोगूंक राजी जायात. मोशी खातीर धुमाळो सोसूंक दर दिसाक तुमी तयार जाय. उतरां सोम्या तुजी आमकां जिवितांत तूं तयार करताय. आमचेर येतले कोश्ट तुजो पाटलाव करतना आमकां भायर येतले मनीस तुजी स्वता उलयता आसतना आमकां केंटेले समाज आमकां समाज केंटलो म्हूण तुजी शिकोवण दुसऱ्यांक दितना न्याय सभे मुखार आमकां आमचीच घरचीं व्हरतली हें तूं आमकां शिडकायताय. सोबी आमी सादे जावंक पारव्या भाशेन आमच्या जिवितांत सादेपण आसूं सोरपा भाशेन उदीक चतूर आमचेर येतले त्रास आडकोड्यो विघ्नां आटे बिटे आमी सगल्यांक उक्ते रावंक आमकां तूं तयार करताय. सुम्या जिवितांत गोड आनी कोडू, बरें आनी वायट, जिवितांत वयर सकला जातल्यो वस्तू, जिवितांत आमकां नाडटल्यो वस्तू सगल्यांचो फुडो करूंक संवसार सोंपो पर्यंत आमच्या सांगाताक तूं आसतलोय म्हूण आमकां भरवंसो दिता. कितें व्हड भावार्थान आमी तुजे सोशी सुम्या येवंक गरज. कित्याक तूं आमच्या भावार्थाचो खांबो. युअर अ पिलर ऑफ आवर स्ट्रेंथ. किरीत आमकां सुम्या गोठायेन बोर सादेपणान आमचो भावार्थ अखंड करूंक आमकां शिकय. दुसऱ्या मदें सदांच चतूर रावंक, टू बी विजिलंट. When we fall astray, when we go astray, when we fall prey to temptations, when others lead us astray, when we don't know that we are always in trouble, when there are times when we are tempted, Lord, times when our ego comes to the fore, give us your grace in all humility to understand that you are by our side, helping us to overcome these hurdles. आमच्या जिवितांत आमकां द्वादा दिसून चुकता आमी एक एक पावटी घडयेक वळखोंक विसरता. दी तुजो आदार आमकां. म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो, कित्याक तो बक्षिता सगलीं म्हजीं पातकां. म्हज्या देवाक हांव दिनवासतलो, कित्याक तो म्हजे सांगाताक आसा.
म्हज्या देवा, हांव तुका खरेंच म्हज्या काळजांतान वंदितलो, कित्याक सगले वाटेर तूं म्हाका चलयत आसताय. म्हज्या देवा अर्घ दितलो, ताचें नांव सदांच वखाणतलो. म्हज्या देवाक अर्घ दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचोना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिळेलो तुका बरो कोता, तो मनांतलो तुका सोडून दिता, तो खाकलुती मोगान तुका घेता. म्हज्या देवाक अर्घ दितलो, ताचें नांव सदांच वखाणतलो. म्हज्या देवाक अर्घ दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचोना. ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. जेजू आमची मुखार आसा, ताचे मुखार आमची मागणी आमी दवरुया. मोगळा जेजू, आमची भावा भयणां जी बुट्टेंत आसात, आमची भावा भयणां जी ह्या वेळार पावसाक लागून कोश्टवतात, जांची घरां सायबा मोडून गेल्यात, संकोश्टांनी राती सारतात, कालचे दिसाक, पयचे दिसाक आनी आयचे दिसाक. जायते आमच्या भावा भयणांक सायबा घरदार सोडून सुरक्षीत जाग्यार वचूंक पडला. आपल्या फुडाराचो, आपल्या घराचो, दुसरे वस्तूंचो हुस्को वर्साचो पुरमेंत भरून दवरतात सैम्या. हे सगल्या तांच्या कोश्टांनी तांकां राख, तांकां सांबाळ, तांचे आटे विटे पयस कर म्हूण आमी तुजे लागून मागता. Lord, we pray in a very special way for the people of Ukraine. When it starts raining heavily over here, we understand the difficulties of our people. Imagine what they must be undergoing due to the bombardment all the time, 24 hours in a day. For having seen around them bodies lying on the roads, decomposed bodies, children running helter-skelter, houses being bombed with the sound of noise,
for the sound of war ringing in their ears, for the hunger, for the pain of losing their loved ones, for being separated for them. Lord, we pray, you may be a solace for them. May they be able to bear this suffering. For this we pray to you, Jesus. सोम्या, आमची विधानसभा किरीत भाशेन 10 दिसांचे आमचे सोबेंत आसतले, आमदार एकठांय जातले. आमची गोंयची परिस्थिती भासाभास करूंक ते एकठांय जातले. बरें कितें आसा तें तांणी सोदून काडूंक, पोरजेक बऱ्याक पडटा ते निर्णय तांणी घेवंक, पोरजेचे प्रश्न तांणी भासाभास करूंक सोदले. न्हय एकामेकाक घासांनी उतरांनी पूण पोरजेच्या बरेपणांत खातीर तांणी भासाभास करून फावो ते उपाय घेवं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता वचूं. आनी सोम्या, ह्या वेळा खातीर तुवें आमकां दिलो देखून किरीत आमी दिनवाशी. सगलें तुका आमी सोम्या तुज्या पांया तळा दवरता. घडयेक आमी बरीं आसा, आमचींच थोडीं भावां भयणां कोश्टवता. घडयेक आमकां जेवण आसा, थोडे आमच्या भावा भयणांक आज राती जेवण ना. आमी घडयेक बरीं न्हिदूंक वेतल्यो, बरो जागो आसा, थोडे आमच्या भावा भयणांक बरो जागो ना. All to you, Jesus, I surrender, so that those who are in need may find some help. Those who are astray may find a way. Those who are on the streets may find a home, and that you may be their comfort. For this we pray to you, Lord. Jangan oleh alta tolta
makaluta dan nama adalah kupau